भाजप मंडळाच्या अध्यक्षाची निवड करपा खातीर दक्षिण तसेच उत्तर गोंयांत बिरेस्तारा बसका घेतिल्ली। 40तल्या 35 मतदारसंघात भाजप मंडळ अध्यक्षांची निवड लागीं पुराय जाल्या। अधिकृत घोषणा 5 ना जाल्यार 6 जानेवारीक जातली, अशी माहिती प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी दिली। उत्तर गोंयांतल्यान प्रदेशाध्यक्ष पदा खातीर 2 आदले मंत्री इत्सूक आसात। एक आदले मंत्री दयानंद मांद्रेकार आणि दुसरे दिलीप परुळेकार। आदले मंत्री दयानंद मांद्रेकार म्हणटा, सगळे जण प्रदेशाध्यक्ष पदा खातीर यत्न करतात। तशेंच येवपी प्रदेशाध्यक्षाच्या सर्तीत आपलोय आस्पाव आशिल्ल्याचे आदले मंत्री मांद्रेकार हांणी सांगले। पॉलिटिक्स इज अ गेम आणि ही गेम आहा पळय ते सगळे खेळपाची प्रयत्न करतात आणि हे सगळे खेळपाचे प्रयत्न करताना जो मनीस त्या दिसा बरे परफॉर्मन्स करतलो, थोडा वयर उरतलो, म्हणजे फुटबॉलाचें उदाहरण घेताना जो मनीस चड गोल करतलो तो कदाचित टीक जावपाची शक्यता। म्हणजे प्रयत्न सगळे आपल्या परीन प्रयत्न करतात। सगळ्यांक दिसता की आपूण जावचे। आमचे मित्र बाब दिलीप परुळेकर आहा, तेकाय दिसता आपूण जावचो। माझे मित्र दुसरे मित्र दयानंद सोपटे आहा, तेकाय दिसता आपूण जावचो। आमचे तिसरे मित्र आहा दामू नायक आहा, हेंकाय दिसता की आमी जावचे। लास्ट इलेक्शन जेन्ना सदानंद तानावडे अध्यक्ष म्हणून निवड जाल्ली तेन्ना सुद्दां दयानंद मांद्रेकर, दिलीप परुळेकर, दामू नायक हे केन्नाय रेशी नासले आणि आजूय रेशीन आहा। शिवोले मतदारसंघ MP इलेक्शन जाल्लें आणि ह्या MP इलेक्शनाक सुद्दां म्हाकाय दिसतालें की म्हाकाय MP म्हणून संदी मेळची। MP मागपाक कितें आहा, म्हाकाय पूर्ण खबर आसलें की भाऊ आहा पळय तो सिटींग MP आसलो, सिटींग MP आहा आणि एखादे गोश्टेर एखादो मनीस सिटींग आसल्या कारणान दुसरो जो मनीस दावो करता पळय तो तेका व्हडलें हें नासना। पूण प्रयत्न करपाक कितें हांव तेन्नाय प्रयत्न करतालो आणि ओवरऑल म्हाजे बायोडाटा पळयल्या नंतर म्हणजे म्हजो बायोडाटा पळयल्या नंतर हांव इल्लो मातसो वयर गेल्लो। म्हणजे भाऊक शेवट पर्यंत कॉम्पिटिटर म्हणून हांवूच आसलो, पूण तिकेट भाऊक मेळ्ळी। पूण कदाचित हांव इतकेंच सांगूं शकता, जर तिकेट म्हाका सुद्दां मेळ्ळी जर न्हू, कदाचित हांव भाऊ पेक्षा चड मतां निवडूंक शकता। हेंय आसलें, तशें हें ना। भाजप प्रदेशाध्यक्षाच्या पदा खातीर 4-5 नांवां चर्चेत आसात। तातूंत आपले नांव दिल्लीच्या पक्ष श्रेष्ठी कडेन धाडलां। आपल्याक प्रदेशाध्यक्ष पद दिलें जाल्यार ताका योग्य न्याय दिवपाचो यत्न करतलो। केंद्रीय मंडळान सगळ्यांची कुंडली काडल्या, ते पळोवन प्रदेशाध्यक्षाची निवड जातली आणि तातूंत आपले नांव आसतले अशी खात्री आदले मंत्री दिलीप परुळेकारान उक्तायली। भारतीय जनता पक्षान रेशीन आसा ना हे कोणाचें सांगपत्तो लागना। आमच्या पक्षान शिस्त अशी आसा की तूं मॅच्युअर्ड जाला, तूं जर समजा अध्यक्ष, तो भुताचो अध्यक्ष आसूं, मंडळाचो अध्यक्ष आसूं किंवा आपल्या हेजो गोवा प्रदेशचो, ते ती नांवां काडून वयर धाडून हे करून हाडटा, सँक्शन करून हाडटा आणि मागीर ती पदां तांकां दिता। पूण ह्या बारा हांव न्हू म्हाजे कडसून काल म्हाजो जो बायोडेटा आहा पळय तो घेवन ते गेल्या आनी म्हाका अध्यक्षाचोय फोन येयल्लो तानावडे साहेबाचो की आयज की तुजें नांव ते एक आमी 4-5 नांवां धाडल्या, ते 4-5 नांवां पैकी तुजें एक नांव आसा अध्यक्ष पदा खातीर आनी ती आमी दिल्ली धाडलां। ते केन्ना तरी सँक्शन जालें तें मागीर समज कितें आहा पळय ते तुका न्यूज दिता, इतकें म्हाका सांगलां। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।